नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पहलगामाक जाप भारताचे ऑपरेशन सिंदूर. पाक व्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानात 9 सुवातींचेर एअर स्ट्रायक. मंगळारा राती एकाक 25 मिनिटांच्या स्ट्रायकात 80 ते 90 आतंकवाद्यांक मारले म्हूण कळटा. पाकिस्तानान एलोसीर गांवांचेर फायरिंग सुरू केल्या. घरमंत्र्यांनी शिमे आणि दर्यादेग राज्यांक इंटेल अलर्ट दिला. प्रधानमंत्री आणि रक्षा मंत्र्यांनी विदेश भेटी रद्द केल्यात. 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जफराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फुलपुर कैंप कोटली एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। करनाला कैंप भिंबर ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। शर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, शाबा कटवा के सामने। दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। मरकज ताइबा मुरीद के आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर के इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारताचे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हल्ल्याची भारतान जाप दिली. पाकिस्तानात 5 आणि पीओकेत 9 सुवातींचेर एअर स्ट्राईक केलो. 80 वयर आतंकवाद्यांक मारिल्ल्याची खबर. रातचे एकाक 25 मिनिटां ऑपरेशन जाले. लष्कर ए तैयबा, हिजबुल, जैश ए मोहम्मदाचे हेडक्वार्टर्स, टेरर कॅम्पांचेर हल्ले केले. बहावलपुरात स्ट्रायकात जैशाचो मुखेली मसूद अझहराची फॅमिली आणि लागीचे 10 जाण मारले. भारताचे हवाई दळ, आर्मी, नौदळाचे जॉईंट ऑपरेशन सिंदूर. राफाल, स्काल्प मिसाईल, हॅमर स्मार्ट बॉम्बांचो वापर केला. 25 मिनिटांच्या ऑपरेशनाचो पाकिस्तानी रडारांक पत्तो ना. प्रधानमंत्र्याच्यो एकार एक सुरक्षा बसका. रक्षा दळांची तुस्त. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्र्यांनी विदेश भेटी रद्द केल्यो. घरमंत्र्याचो शिमे दर्यादेग राज्यांक इंटेल अलर्ट दिला. आज व्हर्च्युअल बसका जाली. भारत पाक शिमेर उपराशिल्ले परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशभर नागरिकांचे सुरक्षेविशीं मॉक ड्रिल्सां जाली. गोंयांतूय पणजे, मुरगांवां पुलीस एसडीएमच्यो कवायती जाल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारतात नोकरी मिळवून दिवपाचे हायस दाखोवन केनियाच्या चलयेक शिंदळकेंत हाडपी बेंगळूरच्या जौहर अहमद खलिदीक क्रायम ब्रांचीन अटक केली. ह्या केशीत 3 मार्चाक एक अटक जाल्ली. ताच्या उपरांत चौकशी करून आता आनीक एकल्याक अटक. पुलीस तपास चल्ला. भारत पाक शिमेर उपराशिल्ले परिस्थितीचे फाटभुंयेर देशभर नागरिकांचे सुरक्षेविशीं मॉक ड्रिल्स जाल्यो. गोंयांतूय पणजे आनी मुरगांवां पुलीस एसडीएमच्यो कवायती जाल्यो. मुरगांवां विमानतळ बंद. डिफेन्स आनी उर्जा, इंधन स्टॉक आनी पुरवण आस्थापनांचो वाठार संवेदनशील जाहीर केला. सायरन ब्लॅकआउटान लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी.
being an airport authority, airport operator, we regularly conduct this type of exercise. In fact, last 2 weeks back, we conducted this building evacuation drill. This is as per the Ministry of Home's instruction. We have conducted the drill with the support of state government as well as the CSF. It was successfully we completed the exercise, and things was, if anything, future. In fact, around 22 airports have been closed in the northern region. There are 2 airports which are, one is Chandigarh and Amritsar Airport and Hindon Airport. These airports have been flights regularly from the W Airport. There are 2 flights today. It is cancelled, and for tomorrow onwards we can see that what will be the latest picture. As of today, it is only 2 flights are cancelled. Today we have simulated an airstrike attack at Valgaon railway station, which resulted in severe casualties and fire hazard. Overall, total 7 agencies had reported, and they conducted this rescue operation. Out of its civil defense, around 40 personnel were reported. Electricity, fire and emergency, police, home guards, NCC, KRCL, and 15 members of medicals were deployed. सर द इम्पॉर्टंट रिजन जे आमी आयज केला ते सिवील डिफेन्स जे वॉलंटियर्स आसात तांकां ट्रेन करपा खातीर आनी तांकां जाणा जावन जावपा की असले डिफिकल्ट सिच्युएशनान कशें रिस्पॉन्ड करप. सो आयज आमच्या बरोबर NCCचे कॅडेट्स आशिल्ले, NSS आशिल्ले, सिवील डिफेन्स वॉलंटियर्स आशिल्ले, 100च्या वयर आशिल्ले. सो आनी स्कुलाची भुरगीं थोडीं आयिल्लीं. सो दे गॉट टू सी की ड्युरींग अ डिजास्टर ऑर एनी सच इन्सिडेंट कितें करप आसता. सिस्टीन चॅपलात पोपाच्या वेंचणुकेक कॉन्क्लेव काल सावन सुरू जाली. 133 कार्डिनल्सांनी शपथ ग्रहण करून मतदानाक सुरवात केल्या. गोंयचो आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव आनी कराचीचो एमेरिटस आर्चबिशप कार्डिनल जोझफ कुट्स दोगूय मतदान करतले. धवो धुवर आयल्या उपरांत पोप वेंचून आयलो म्हूण कळटलें. कारमोणाच्या एकल्याक 4.5 लाखांची तोपी घालपी दिपेश जोशी आड कोलवाळे पुलिसांनी FIR नोंद केल्या. व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल करून आपूण दिल्ली पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याची फटीची माहिती दिली. विक्टिमाक ताचे आड मनी लॉन्ड्रिंगाची केस आशिल्ल्याचें सांगून ताच्या कडच्यान पयशे उखल्ले. पुलीस तपास चल्ला. महाराष्ट्र क्रायम ब्रांचेक जाय आशिल्लो कुख्यात गुंड राज अलायस नागेश वळवीक कळंगुटे पुलिसांनी धरलो. महाराष्ट्रांत ताचेर 7 क्रिमिनल केशी आसात. तो गोंयांत आशिल्ल्याची पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताका धरलो. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्यांची भलायकी सुदारता. 21 जाणांक एडमीट केल्ले, तातूंतले 6 डिस्चार्ज. 15 जाणांचेर खंय अजून उपचार चल्ल्या. एकलो तकलेक आनी छातयेक मार लागिल्ल्यान क्रिटिकल. ताची भलायकी अजून सुदारना. दोतोरांची खासा टीम जखमींचेर देखरेख दवरून आसा. आमी सध्या जे लयराई जात्रेक स्टॅम्पेड जाले तेजे जे विक्टीम आशिल्ले पेशंट तेंची हेल्थ अपडेट घेवन आयल्या. 21 जे पेशंट आसा ते GMCन एडमीट आशिल्ले, तितूंतले 6 पेशंट आसा तांकां डिस्चार्ज दिला. तितूंतले जे 4 पेशंट आसा तांकां आयज डिस्चार्ज मेळटा. तर 15 पेशंट जे आसा ते आजुनी GMCन उपचार घेता. तशेंच जो एक क्रिटिकल पेशंट आशिल्लो ताज्या हेल्थान कांयच सुदारणा ना. तो तसोच क्रिटिकल आसा म्हणून आमकां जी हेल्थ अपडेट आसा ते GMC कडल्यान कळटा. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आज फाल्यां जायत आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा फाल्यां रिपोर्ट येतलो. सिंदूर ऑपरेशना खातीर सुरक्षा दळांची तोखणाय.
गरज पडल्यार 7 उपरांत मॉक ड्रिलाक ब्लॅकआउट करतले. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. आणि हातूंतल्यान ताचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. आयल्या उपरांत तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट होय सगळ्यांच्या मुखार दवरतले. The report of the Legislative Assembly for the upcoming Assembly session, audit report of the CAG, ताज्या उपरांत फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट 2023-24 वॉल्यूम 1, फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट वॉल्यूम 2 आणि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 23-24 हे कॅबिनेटात पास जाले जे फुडल्या असेंब्ली सेशनाक वयतले. ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दलूय डिस्कशन जालें आनी कुडोज टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द इंडियन आर्म फोर्स ऑन द सक्सेसफूल एक्झिक्युशन ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर. आयच्या ऑपरेशन सिंदूर हे जे आज सकाळी फातोरीर 3:30 वरांचेर जालें त्या ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दल हांव तिनूय आर्म फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले, मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो. मॉक ड्रिलाचे ब्लॅकआउटूय 7 उपरांत आसा. ब्लॅकआउट ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या त्या जाग्यार डायरेक्टली ब्लॅकआउट करतले आनी ब्लॅकआउटांतल्यानय वेगवेगळ्यो ज्या पद्दतीचो अलर्टनेस लोकां मदीं येवपाक जाय ते ब्लॅकआउटूय करतले. म्हापशा नगरपालिका मंडळाचे बसकेत बोवाळ. फाटल्या बसकांचे मिनिट्स सारखे नोंद करून घेवना म्हूण विरोधी नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाची खरडपट्टी काढली. प्रशासकीय कारभार कॉलॅप्स जालो म्हूण विरोधकांचो आरोप. सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकां मदीं वाद. साळांतले भूमिका देवस्थान समितीन देवस्थानाची जमीन भायले भायर कांय अनवळख्यांक लिजार दिल्या. मेघश्याम रावताचो आरोप. भाड्याक दिल्ल्या त्या लोकांनी थंय तुळशी वृंदावन आनी खुरीस घाला. दोनूय धर्मांची खंय फकाणां. मेघश्याम चौकशी मागता. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. देवस्थानाचे कोणूच सध्या उलोवंक तयार ना. एक्चुअली हांगा जो विशय चल्ला गेली जी देवस्थानचे जितले जमनी आहा जी देवस्थान भूमिका देवस्थानची जी पहिली जी कमिटी आहा त्यांच्यांनी लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन साळांतली देवस्थानची भायल्या लोकांच्या घशान घातल्या आणि ॲग्रीमेंट मारून इल्लिगल यांच्यानी क्रिमिनल ॲक्ट करून सगळे जितले देवस्थानचे जमनी आहा सगळे यांच्यानी लोकांक महाजनांक खबर आसतना सगळे ॲग्रीमेंट मारून यांच्यानी लाखो रुपये कमयल्ले आहा. हेतून जो प्रेसिडेंट आहा कालिदास रावत आणि सेक्रेटरी विशाल परब हे फूल इन्वॉल्व आहा. इवन कमिटीक सुद्दां हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारले. हे फाटल्यान जे पयलं ऑलमोस्ट 70,000 जागा हा देवस्थानचे देवीच्या नावार आसा आणि हे सायटींग हा 1.5 स्क्वेअर मिटर. आता मामलेदारान सुद्धा हे जमनीचे जे एग्रीमेंट त्यांच्यानी इल्लिगल मारलेले हांकां दोगांयकय क्रिमिनल ॲक्ट केला, फोर्जरी केला म्हणून मामलेदारान ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. आणि ह्याच दोगांनी गेल्या फावटी इलेक्शन जे आसले कमिटीचे जांक दिवंक ना कित्याक हेंचे भांडे फुट्टले म्हणून हेंच्यांनी इलेक्शन करपाक दिवंक ना आणि तो सुद्धा तेंच्यांनी एक क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा. पूण हांगाचो MLA भितर इन्वॉल्व आहा. हेंनी हेका कोणाक जी जमीन हेंच्यांनी दिल्या त्यांच्यानी रातोरात त्यांनी एका 15-20 दिसा भितर ऑफिस उबे केले, आपले घर उबे केले आणि थंय अशा प्रकारे एक तुळस आणि खुरीस त्या जमनीर घातलो. ही आमच्या देवीचो अपमान केल्लो आहा तेणी. आणि CMाक उलो मारता हे देवस्थानचे जे मामलेदार बी अशा मामलेदार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व जावन देवस्थानचे लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी हे जे आयज साळांतले इलेक्शन जावंक ना हेचेर CMान भर दिवपाची गरज आहे की हेचेर इन्क्वायरी बसपाची गरज आणि हेचेर दोग जाण हे जे आसा पळय क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा हेंचेर FIR फायल करतले. हे जे कितें केलां ते इमिजिएटली बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी कितें ते फुडले स्टेप्स घेतले. इतले मजगती देवस्थान समितीचो मुखत्यार आदिनाथ परबा कडेन हे विशीं विचारपाक संपर्क साधल्यार ताणें जे कितें आरोप आसा ते देवस्थान समिती मुखार राऊतान मांडचे ते उपरांत आमी ताका जाप दिता अशें फोना वरवीं सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हापशेच्या गार्डन सेंटरा कडेन लोक घरांतलो कोयर हाडून उडयतात. 1.5 म्हयनो जालो अशीच परिस्थिती. आदीं खंय पालिका बिल्डिंगांतल्यान कोयर एकठांय करून व्हरताली. आतां बंद. पावस सुरू जाल्या उपरांत थंय हळशीक जातली. लोकांक बादतले म्हूण भंय. पालिकेन गार्बेज कलेक्शन खंय परत सुरू करचें. म्हापशेच्या गार्डन सेंटरा कडेन लोक घरांतलो कोयर हाडून उडयत आसात. फाटलो 1.5 म्हयनो जालो ही अशीच परिस्थिती आसा अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. आदीं खंय नगरपालिके कडल्यान दर एके बिल्डिंगेंतल्यान कोयर एकठांय करून व्हरपाचें काम जातालें. मात हें सद्याक पुराय तरेन बंद जाल्ल्यान लोक कोयर गार्डन सेंटरा कडेन हाडून उडोवपाक लागल्यात. पावसाळो सुरू जाल्या उपरांत हांगासर परिस्थिती आनिकूय वायट जावपाची आसा आनी दुयेंसां पातळपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या.
गार्डन सेंटराचे पयलीं हांगा दनपारचे कचरो व्हरपाक येताले, घरा घरा वचून वयर चडोवन ते कचरो कलेक्ट करताले. आमी आतां रिक्वेस्ट करता की हो जो मॅस जाला पळय आतां फाटल्यान तो जावपाचो न्हू. आमकां हांगा बिन्स बी नाका. लेट द अर्लियर फॉर्मेट कम इन पिक्चर अगेन. लेट द म्युन्सिपालिटी पीपल कम एंड कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ईच एंड एवरी हावस. आतां पावस फाल्यां पडटलो आनी फाल्यां पावस पडल्यार आमकां घाण जातली. मागीर सगळी हेल्थाक इश्यू जातलो. आमचे सगळे मच्छर येतले, सगळीं भुरगीं हांगा आसा आमची, तांकां जोर येतलो आनी हांगा ह्या हितर घाणी सोरो आसा, नीर भोंवता भितर आनी हांगा भुरगीं खेळटा. ते बॉल कलेक्ट करपाक ते भितर वता आनी फाल्यां कितें तांकां कोण चावलो, कितें जालें इन्फेक्शन जाल्यार कोण जबाबदार पडटा. सो सद्दां तेणी कितें करप, कलेक्ट सगळ्यांच्या घरान येवन सगळो डस्टबिनाचो कचरो वेट एंड ड्राय फक्त दोनूच येवन सगळ्यांचे कलेक्ट करप. This is the way it is, and if this is not taken care of, we are looking at, and in fact not only looking at, but we are facing an epidemic. The thing is that by just putting bins over here, there are just 3 bins and we got so many people over here. This is not a feasible option at all. It's not a feasible option. We do not want these bins over here. This is a health hazard, and we are looking in the face of an epidemic. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. वेर्णा एका वॉर्डात 100 मायज बेकायदेशीर रेजिडेन्शियल रूम बांधल्यात. तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी ना. पंचाची सरपंचाक कागाळ. त्याच वॉर्डात खंय दोंगर कापून DANA म्हूण प्रोजेक्ट येता. प्रकल्पाक स्टॉप वर्क नोटीस काडल्या म्हूण खंय सेक्रेटरी सांगता. वेर्णेच्या एका वॉर्डात DNA नावाच्या प्रकल्पाचे काम सुरू असून व्हडा प्रमाणात खंय दोंगर कापणी सुरू आसा. या DNA प्रकल्पाक पंचायती कडल्यान हाऊस रिपेराची NOC घेतिल्ली. हाऊस रिपेर जाल्यार इतले व्हडले बांदकाम कशें जावं येता म्हूण पंच वांगडी फ्रँकी डिमेलो विचारता. हो DNA प्रोजेक्टाक फकत हाऊस रिपेर म्हणून त्या न्हू NOC घेतलेली आनी हाऊस रिपेर म्हणटा आसतना कोणाचें घर मोडटा, कोणाचें उत्ता, इट इज नॉर्मल. पंचायतीनूय मातशाक सपोर्टिवली जर तर मोडटा जाल्यार हाऊस रिपेर म्हणून दिवपाक जाय आसली. पूण हाऊस रिपेर करता तेन्ना हें वेस्ट करून कांय नासलें. ओन्ली लेस देन 100 स्क्वेअर मिटर हें घर बांदलो आसलें पयलें आदीं म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान. आनी आतां पळया जेन्ना हाऊस रिपेर म्हणटा तेन्ना तें हुंयसान हुंय पावलें तें. रिसंटली आमी चोवपाक गेल्यार हाचो स्टेटस हो DNA प्रोजेक्टा स्टेटस चोवपाक गेल्यार ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलां विदाउट हॅव्हिंग प्रॉपर डॉक्युमेंट्स. कन्स्ट्रक्शन दिलां. कितलें हिल कार्टिंग केलें तें पळय. हें हिल कार्टिंग कितली हिल कार्टिंग करून हुंय पावलें तें चोय. ह्या प्रोजेक्टा भितर हें हाऊस रिपेर जायना. तितून 2 स्विमींग पूल बांदल्या. हांव नकळो ही पंचायत कितें कोत्ती. जाल्यार ह्या प्रकल्पा आड कागाळ आयल्या उपरांत प्रकल्पाक स्टॉप वर्क नोटीस काडल्या म्हूण पंचायतीची सरपंच नाझिया डिकॉस्टा आनी सचिव अंकिता घोगळे सांगता. जेन्ना म्हाका कंप्लेन येयली लोकल्सांची चड जाणां येवना म्हणजे कंप्लेन येयली तेन्ना हांवें ताका स्टॉप ऑर्डर काडल्या आनी मुगे सगळो प्रोसेस आतां चालू आहा. तेंची आमी स्टॉप ऑर्डर काडलेली. आमकां आमच्या एका VDC मेंबराची कंप्लेंट येयलेली आनी ग्रामसभेकूय इश्यू जाल्यार तेज्याय पयलीं एक कंप्लेंट येयल्ली आहा. सो त्या बेजाचेर सरपंचान आनी हांवें इमिजिएटली एक्शन घेवन कंप्लेंटीचेर सद्याक तरी आमी तें काम स्टॉप दवरलेलें आसा तेंचे स्टॉप ऑर्डर काडून. फर्दर आतां कितें आसा की आमकांय ती फायल पळोवपाक जाय कित्याक जे टायमार ते लायसन्स दिल्लेले आसा म्हाकाय चार्ज नासलेलो. सो म्हाका ती फायल स्टडी करून एज पर तेंचे रिप्लाय तशें म्हाका फुडलो प्रोसिजर करपा पडटलो. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. अटल आसरा स्किमीची 6000 सुमार ॲप्लिकेशनां पेंडींग. 12 ते 20 मे मजगती स्पेशल ड्रायव्ह घेवन पेंडींग अर्ज क्लियर करतले. मंत्री फळदेसाय सांगता. अंदू गोंय 24व्या IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशिपाचे यजमान. 21 ते 30 जुलय मजगती गोंयांत सर्ती जातल्यो. 20 देशांतले 100 ॲथलीट खंय वांटेकार जातले. अटल आसरा येवजणेची 6000 ॲप्लिकेशनां पेंडींग आसात. स्पेशल ड्रायव्ह घेवन सगळी क्लियर करतले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायची माहिती. अटल आसरा म्हणजे तांकां घर बांदपा खातीर मदत करप. सरकार मदत करता. न्यू कन्स्ट्रक्शन जर जाय जाल्यार ताका 3 लाख पर्यंत सरकार आमच्या गरीब लोकांक घर बांदपा खातीर मदत करता. फायनान्शियल असिस्टंट दिता आनी रिपेर करपा खातीर 1.5 लाख 1.50 लाख. आमचे कडेन आयज 6000 ॲप्लिकेशनां पेंडींग आसात आनी ती कॉम्प्लाय जायना, ती इनकम्प्लीट आसतात आनी एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा.
all those pending applications in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers will go in a particular constituency आणि ते थंयचे जे आमचे आमदार आसतले मंत्री आसतले कितें आसतले पेंडींग एप्लिकेशन आसा तांकां आपयतले तांचे ज्यो कमतरता आसा तांचे डॉक्युमेंट कितें जावपाक शकना ते एकाच दिसा भितर त्या कॅम्पान भितर आमी करतले अशें आमी पयले सुवातेचेर एक 7 कॅम्प आमी ठरयले आसा. अंदू गोंय 24व्या IPCA वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशिपाचे यजमानी 21 ते 31 जुलय मजगती गोंयांत सर्ती जातल्यो. 20 देशांतले 100 सुमार एथलेट वांटेकार जातले म्हूण सुभाष उलयला. The Chess Federation for Physically Disabled proudly announces that Goa will host the 24th IPCA World Chess Championship from 21st to 31st July 2025 at the prestigious International Center, Goa. The 24th IPCA World Chess Championship is expected to bring together over 100 top players from more than 20 countries, including Russia, Israel, Poland, Kazakhstan, Ukraine, Czech Republic, Germany, South Africa, UAE, Sri Lanka and India. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. बुलेटिनींतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.